नमस्कार, हा विष्णू नार्वेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. गोय वैजकी महाविद्यालयाच्या एंट्रन्स गेटी मुखार कांय जाण फळां भाजयो विकून ल्हानसो धंदो चलोवन आपले पोट भरता. पण तांकां भाजयो फळां विकपा खातीर जो जागो अलॉट केला तो मेन एंट्रन्सा कडेन न्हय तर ताच्या दुसऱ्या वटेन आसा अशें सांताक्रूज पंचायतीन तांकां धाडिल्ल्या नोटिसेंत नमूद आसा. थंय बशिल्ल्यान जीएमसीन यो वच करपी वाहनाक येरादारीची कोयडी सोंसची पडटा अशें लेगीत ह्या नोटिसांत बरयला. दुसऱ्या वटेन धंदो करपाक जागो अलॉट केला पूण थंय जाय तशें गिरायक जायना म्हणून आमी जीएमसीच्या एंट्रन्स गेटी मुखार बसता अशें थंयच्या फळां आनी भाजी विक्री करप्यांचें म्हणणें आसा. या पुराय बाबतींत जेन्ना माय गोवा नेटवर्काचे पत्रकार प्रणय शिरगांवकर हांणी सांताक्रूज पंचायतीचे सरपंच जेनिफर दे ऑल्वेरा आनी मेन एंट्रन्सांत फळां भाजी विकपी मनशाक विचारले तेन्ना तांचे कितें म्हणणें आशिल्लें तें पळोवया. तेणें सांगलां तुमकां मतीन आमचे मतीन तुमकां दुखोवपाचें ना, तुमकां काडपाचें आमचे मतीन ना. कोण सरपंचान सांगला ती वयलो तो कंट्रिब्युटीच. तेणें सांगलें तुमकां आमचे काडपाचें ना, फकत दिनान लेटर केला म्हणून आमी काडचें पडटा अशें इतलें. अशें आमकां तेणें कांयच म्हणूंक ना आनी कांय हें करूंक कितें हॅरेसमेंट बी तो हें कांय सांगना, बरे भाशेन सांगलां. सरपंच तुमच्यांनी बांबोळे जे वेंडर्स बसतात तांकां 4 जाणांक तुमच्यांनी नोटीस धाडली की काडचे म्हणून. सो एक्झॅक्टली कितें इश्यू आसलो तेंचो? गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमकां गोवा मेडिकल कॉलेजीचें हें आहलें, कंप्लेन आहलें आनी डेप्युटी कलेक्टरान आमकां लेटर धाडलेलें तेंच्या कंप्लेनाक लागून. आनी आमी मागीर तेंकां इन्स्पेक्शन नोटीस काडलो कित्याक ती तिका गेटी कडेन बसता आनी लोक तेंचे एपार बाग घेवंक वयता आनी तिंगा ऑब्स्ट्रक्शन जाता म्हणून. सो तेका लागून आनी तेणी तेंची 4 जाणांची नांव मेन्शन केल्या डेप्युटी कलेक्टरान. तेंकां ऑलरेडी ते किओस्क अलॉट केलेले आहा. इन स्पायट ऑफ दॅट दे आर सिटींग आउटसायड एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग दिस. सो मेडिकलान कंप्लेन केला डेप्युटी कलेक्टरान तुमकां इन्स्ट्रक्शन दिलें अशें कर म्हणून. ओके. आनी ते सायडीन बसता पळय ती कितें दुसऱ्या पंचायतीक पडटा अशें कितें म्हणटा? तुमचे ते सायडीक दुसऱ्या सायडीक बसता. एक्चुअली तेन्ना आमचे डिस्प्यूट आहा. अजून आमकां हुंयचे तेंकां तेन्ना जावं ना अजून. सो डिस्प्यूट आहा तेची. सो तेका लागून ते आमकां खबर ना आमकां हे सायडीक पडटा तेंकां खबर ना आमकां हे सायडीक. सो तें जालेलें आहा. बट तेंकां ऑलरेडी शॉपां जी आहा ती अलॉट केल्ली आहा. सो ती म्हणजे गेटीच्या एंट्रन्साक कित्याक म्हणून बसता तर ती म्हणटा आमकां थिंगा गिरायक जायना म्हणटा भितर बसो जाल्यार. सो तेका लागून ती येवन थिंगा बसता. ओके. सो आतां ती थंयची उठली काय हेच्या फुडें तुमी कितें एक्शन तेजेर घेतली बीन? ना ती अजून ती आहा थिंगाच. आनी तुमी आतां परते तेंचे कडेन इन्स्पेक्शन करतले जावन तेंचे कडेन परते आमी उलयतले? आतां लेटली गेल्ले न्हू, लास्ट विकान गेल्ले तेंकां सांगपाक. आमकां हें येयलां म्हणून डेप्युटी कलेक्टरांसान इन्स्ट्रक्शन येयलां तुमकां तेंचे काडा म्हणून तुमचे कित्याक ते ऑब्स्ट्रक्शन जाता जीएमसी आनी ऑल्सो तेंचे जीएमसीचेय कंप्लेन आहा. ओके. तुमकां आतां डेप्युटी कलेक्टरान केन्ना नोटीस धाडलेली? नोटीस आमकां येयल्ली तेंची फाटीं हांव नको 15 days बिफोर आसतली. आनी तेंकां तुमच्यांनी केन्ना सांगलें की तेंकां आमी नोटीस धाडलेलो आमी इन्स्पेक्शनाक येतली म्हणून आनी तुमी तेंचे हें करा म्हणून काडा म्हणून.